कासारवळण्या गवारेड्यांनी हैदोस मांडला। आधी एक दोन गवारेडे दिश्टी पडटाले, आता पंगड करून लोकांच्या घरामेरेन पावल्यात। कितल्याशाच जाणांक जखमी केले। मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत हो बदल जाला। कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी परिस्थिती जाल्या। मोपाची रानां सद्या सगळी गेल्लेली आसा। मोपाची रानां सोडली जाल्यार एंटायर बाकी पेडणे मांद्रे सगळे थंयचे दोंगर सगळे गेल्लेले आसा। आता प्रश्न पडटा जनावरांनी वचप खंय। आता कासारवळण्या म्हणटा थंय जवळ जवळ 10च्या वयर म्हणजे ताका कळप आमी म्हणटा तो तितलो कळप गवेरेडे म्हणजे बायसन म्हणटा आमी तांकां ते घरा शेजाराक पावलेले आसा आनी ते इतले डेंजर आसता की ते कोणाकूच पळयनात। पण आता कितें करप, तांकां धांवडायतलो जाल्यार कोणाक डेरींग ना आनी धांवडायतलो जाल्यार कशें धांवडायतलो। ना धांवडिना जाल्यार शेताचें नुकसान सगळ्या शेतकऱ्यांक सोंसची पडटा। एंटायर पेडणे म्हालाक ह्या वर्सा गवेरेड्यांनी वचत थंय वाट लायलेली आसा आनी सगळे शेतकार म्हणजे ना मिरसांग्यो लायना सारके धड ना शेताक वचना खंयच्या। आता हे सकयल येयले, आता हे कितें सकयल येयले हेचें खरें कारण सोदपाची गरज आसा। जेन्ना रानां वयर जेन्ना ना पळय तेन्ना ते सकयल येतलेच आनी मागीर कितें जर कोणाक मारलो बी फाटल्या दिसांनी खंयचो तरी इन्सिडंट गोंयाक जाल्लो तसो जर इन्सिडंट जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? एका मनशाचो प्राण वयता, तांकां मारपाक जायना। आज करप कितें? नुकसानी सोंसप, नुकसानी सरकार म्हणटा शेत लाया, सरकार शेत लाया म्हणून सांगता पण शेत लायले आनी नुकसानी जाली जाल्यार नुकसान भरपाई मेळना कोणाक। म्हणजे करप कितें असो प्रश्न कासारवळण्या सगळ्या लोकांक पडलेलो आसा। हो एका कासारवळण्याच्या लोकांचो प्रश्न ना, हो एंटायर पेडणे म्हालाचो हो प्रश्न आसा। वचत थंय गव्यांनी ह्या वर्सा इतली वाट लायलेली आसा की एक शेती कसली सारकी कोणाक करूंक दिवंक ना। गोंयांत गवारेड्यांनी लोकांची न्हीद खळयल्या। कासारवळणेच्या शेतांत गवारेडे झेतान भोंवतात। कितलेशेच अपघात जाले, लोकांक जखमी केले। मोपा विमानतळ बांदलो पूण हे मोन जातींचे चितले वय। उदरगतीच्या नांवान रानां कापली आनी जनावरां लोक वस्तेन पावयली। पळयता तुमी की दिसा वयले सुद्दां आतां गवेरेडे आमच्या गांवांनी घरांनी येवपाक लागले, हॉस्पिटलांनी पावपाक लागले। इतली लोक वस्ती आसून पासून हे कित्याक लागून जाता हे आनी तुमकां सांगपाची गरज ना। हे एअरपोर्टाक लागून हे आमकां अशें जे सरावंडींग अशें आमच्या लोकांक जे त्रास जायतात ते तुमकां दाखोवन दिवपाक लागून हांवें मुद्दम हो व्हिडिओ काडला। आयज तुमी 5 ते 5:30 ह्या दरम्यान आमची महिला जे ते वटेन वॉकिंगेक वयताली आनी ती भिवून धांव मारल्या की तेच्यान गवेरेडे धांवता म्हणून गवेरेडे थंय चोरोंक येयल्या, गवेरेडे हें करता म्हणून कुत्रे तेंच्या आंगार वयता म्हणून ते वटेन की गवेरेडे मारतीत म्हणून। आयज अशी परिस्थिती जाली, रस्त्यान आमकां 2 व्हिलर चलोवपाक सुद्दां भंय दिसता 6 जाल्या उपरांत। कारण हे गवेरेडे आहात हे रात जाता तशे हे घरांनी अशे पयलीं आमच्या मळ्यांनी भोंवताले, आता आमच्या घरांनी भोंवपाक स्टार्ट जाले। गवारेड्यांच्या हैदोसाच्या फाटभुंयेर कांय दिसा आदी बेतोड्या गवारेड्याच्या हल्ल्यान 62 वर्सां पिरायेच्या बायलेचो जीव गेलो। लोकांच्यो चुको नासतनाय लोकांक भोगचें पडटा। सरकार हालना धोलना की आमच्या लोकांक लागून तुमी कितें केल्यात, एअरपोर्टाक लागून जे अशे त्रास जातात हे आमी फक्त त्रासच काडीत आहात। त्रासच तेंचे त्रास असलेले आमकां जातात आनी जे जमनी गेल्यात तेचे भलतेच हे येवन पोट भरतात। आमच्या लोकांक लागून सादी तुमकां रस्त्याचेर लायट घालपाक जायना। आयज पळयात कासारवळणे ते बैलपार त्या रस्त्याक इतलो काळोख आसता आनी त्या काळोखात हे जे मोपा एअरपोर्टार आमचे कामाक वचपी लोक आहात ते बाबडे 2 व्हिलरीन जीव मुठीत घेवन वयतात। एखाद्या वेळी जर 2 व्हिलरी किंवा 4 व्हिलरी खंय तरी लायट गेली किंवा कितें प्रॉब्लेम जालो किंवा बंद पडलो जाल्यार ताका इतलो भंय दिसतलो की गवेरेडे बिबटे वाघ सुद्दां येतात हांगा, डुकरां धांवतात थंयच्यान आनी आमचे 2 व्हिलरकार बी पडटात। पूण हे बारीक हे इश्यू आमी पोलिशेक कळयना किंवा कोणाक सांगना, ताका लागून हे कळना की हांगा आमकां इतले त्रास जाता म्हणून।
म्हाका दिसता हे 2-3 वर्सांत जर तुम्ही गांवांत येवन लोकांक विचारशात जाल्यार कितलेशे असले एक्सिडंट जाल्ले आहात. म्हाका दिसता पोरूच आमची एक बायल गळे रेड्यांनी उडयली, तिका ढुकलून उडयली, ती पांय बी फ्रॅक्चर जाल्लो. त्याच्या पयलीं आमचं दूध घेवन सकाळी डेरयेचेर वयतालो एक आमचो हांगालो शेतकरी, त्याच्या आंगा वयल्यान गवे रेडे धांवले आनी ते अशे की एकदां एक रेडो केला धांवन गवो रेडो तर त्याच्या फाटल्यान ते सगळे धांवत असतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.